हळदणा नाशनला हांगा आरडीए अंतर्गत उबारिल्ल्या हॉलाचे उक्तावण मंत्री जयेश साळगांवकार हस्तुकी जाले। ह्या वेळार हळदणचे आमदार ग्लॅन टिकलो आनी हेर मानेस्त हजर आसले। आरडीए अंतर्गत हांगा आनीकय प्रकल्प येतले अशी माहिती मंत्री जयेश साळगांवकारान दिल्या। मुखेल करून केंद्राच्यो ज्यो येवजण्यो आसात त्यो गोंयांत हाडपाचो यत्न आसतलो अशें तो मुखार उलयलो। आरडीए गोवा खातीर हळदणच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आरडीएच्या मार्फत जो सुंदरसो हॉल जाल्लो आसा, other amenities are being there made by the honorable MLA. He is working very hard for the betterment of people. आणि त्याने जो तुमका इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलेलो आसा, गरज आसा, तो RDA is हांव एप्रिशिएट करता त्याचे एफर्ट्स. It has happened before my tenure as RDA minister. पण आता सुद्धा when the first meeting was conducted, I without even asking him, there was a project so त्याने propose केलेलो which was there on the list. I have forwarded that project, sir. And अशेंच त्याने म्हाका project help him do so much more work in Nachinola in Salgaonkar constituency as whole. तशेंच आमचे आरडीएच्या मार्फत खूपशे आनी अदर प्रोजेक्ट्स आसा बिसाइड्स द हॉल. आमचे एनआरएल स्कीम आसा, नारी शक्तीचे प्रोग्राम्स आसा, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक लागून खूबशे प्रोग्राम्स आसा. यू कॅन सेट अप फॅक्टरीज हियर. रॉ मटेरियल आम्ही दितले, तुमकां थ्रू हँडीक्राफ्ट मशीन्स आम्ही दिवं शकता. एक फॅक्टरी घालून तुमचो स्वताचो रोजगार, घर बसल्या रोजगार आम्ही तयार करून दिवं शकता. आरडीए वॉज अ लोकल एजन्सी. वी आर ट्रायंग टू मेक इट एज अ डिपार्टमेंट. आणि डिपार्टमेंट जर झाले जाल्यार वी विल बी एबल टू कनेक्ट विथ द एमओआरटी विच इज द सेंटर. आणि सेंटरा कडेन खुबश्यो स्कीम्स आसा. ह्यो स्कीम्स गोंयांत पावना कित्याक आरडीए वॉज अंडर पंचायत. पंचायतीचो बजेट हेड पंचायत आसतालो. आरडीए पर्सनल असो इंडिपेंडन्स आसनासलो. तर आता ह्या फुडें आरडीए इंडिपेंडन्स मेळटलो. खुबश्यो सेंटराच्यो स्कीम ज्यो आसा त्यो गोंयांत हाडपाक मेळटल्यो. ही काम आयज आमी इनॉग्रेशन केला पळय ते आमच्या मिनियाचे. आमचो मिनिस्टर बाब आजो सरप्रायज जालो. येदी व्हडली मिनी हॉल, फुडें तुमचे आनी कम्युनिटी हॉल आसा, पंचायत आसा. आमल्या वय हांगा चड गरज आसली कित्याक आमचे नॅशनल लोक आमचे खूब फंक्शनां करतात हांगा. आनी आयज हांगा खूब लग्नां काजारां जातात आनी ते आयज आमी हॉल बांदला ते आमी बुफे जावंक शकता. तशेंच आमचे बर्थडे पार्टीज, आमचे लग्न आनी खूब जावंक शकता. पूण ऑलरेडी सांगिल्लें आसा आमचे पंचायत सरपंच, डेप्युटी सरपंच सगळे मेंबरान आमचे नॅशनल गांव कोण आयज फॅसिलिटी घेतले तांकां मातशें खूब लेस रेटीन दिवपाचें, ताका सबसिडी दिवपाचें आनी एकदम इम्पॉर्टंट आसा. सो हे म्हणजे ऑलरेडी सांगलें आसा आनी ते त्या प्रमाणे करून घेतले. आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक हांव चडांत चड देव बरें करूं दिता. कित्याक हे आमी बसता ते हॉल, एक्सटेंशन ऑफ सरपंच हॉल, वयले हॉल आनी आतां मिनी हॉल, हे चारूय प्रोजेक्ट आमी लाखांनी डीआरडीच्या पुस्तकां आमी बांदल्यात. म्हणून हांव ताका चडांत चड तेजे हो प्रोजेक्ट ओवरहेड आमी तुका ब्रिज घेवन ते सायडीन आमी हॉल तुका कितें आमी तुका एक्सटेंशन घेतलें आनी हे कामां करपाक तुका ते ग्लॅन सराचोय आमकां तुका कितें हात हाडलो. आनी हे आयज आमी आमच्या मनाचे पंचायतीचें कितें हाडलें आनी लोकांचे तुका जबाबदारी हाडली ती आयज आमी फुलफील करूंक येता पावले.